दीस ब्रेस्तार डिसेंबराची 4 तारीख 2025. पहिले वाचप इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 26 ओळ 1 ते 6 पर्यंत. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हे गीत गायतली. आमकां एक कोट्या शहर आसा. आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागर बांदल्यात. दारवाटे उगडा. विश्वास सांबाळता त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. ताचें मौन थीर आसा. तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक तें तुजे विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक खडाप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावलेल्यांक ताणें सकला उडयल्यांत. उंचायेर आसलेलें शहर सकला पडाशें गेलां. तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांयां तळा तें मस्त जातलें. ल्हानविकांचे पांय, दुबळ्यांची पावलां तें मस्तितलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 118 1 8 ते 9 19 ते 21 25 ते 27. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सर्वेस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो. तसो मोग सासणाक बाळटा. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अधीक बरें. रायकुवारांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार कितीक बरें. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. नितीचीं दारां म्हाका तुमी उघडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितां. खरेंच हें सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान भितर सरतले नितीवन मात्र. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तुवें म्हजी बोब आयकली आनी म्हाका बचाव केलाय देखून हांव तुका अर्गां दितां. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. तर सर्वेस्परा आमची सडवण कर. आमचें जिवीत सर्वेस्परा कर सुकेस्त. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तोच आमचो उजवाड. श्लोक. सदैव सर्वेस्पराचे नांवी येता तो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. सर्वेस्पर आजून तुमकां मेळटा देखून ताका सोदा. तो आजून लागीं आसा देखून ताका उलो मारा. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 ओळ 21 आनी ओळ 24 ते 27 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगासना. मगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण तीं पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
उतराक आनी जिणयेक मस्त फरक आसा. उतरांद्वारी हेरांक विस्मीत वा चकीत करियेत, पूण ताचें जिवीत देखलेलो मनीस जाय की तो कसलो म्हूण पारखूंक शकता. उतरांच्या की सालीक चड म्हत्व आसा. माध्यमांनी नटन करचे कलाकार आपल्या नटनाद्वारे प्रेक्षकांक चकीत करतात, पण तांचें खासगी जिवीत सोबायाचें न्ही. बगार ती भायली दाखोवणी मात्र आसता. आमचें क्रिस्ती जिवीत केवळ उलोवण्याक भायले देखीक सीमीत नासतना कार्यरुपी आसल्यार तें चड मोलादीक. देवाचें उतर देवाची खुशी कळीत करता. ह्या प्रकार आमी जियेल्यार आमच्या उलोवण्यांत, दाखोवण्यांत आनी सालींत कितेंच व्यत्यास येना, कित्याक आमी आमचें जिवीत क्रिस्ती भावार्थ म्हणल्यार घडपाचेर बांदून हाडटा. आमचो क्रिस्ती भावार्थ जो देवाच्या उतराचेर बांदून हाडला तो खंयच्याय वाऱ्या वादळाक वा अवराक बली जायनशें राखून व्हरया.